प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचे शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 12वा विसवोर वोड 40 आनी 6 ते 50 पर्यंत। Mathew chapter 12 verses 46 to 50। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया। अशें तो लोकां कडेन उलयता थंय आसतना अवचित ताची आवय आनी ताचे भाव पावून सोदली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली। पूण आपणाक ती खबर दितेल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव। कारण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खुशी करता तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो ह्या संवसारान को येयलो। तो मोरी आनी जुजेच्या संबंधा वरवीं येवंक ना, तो येयलो पवित्र आत्म्या आनी मोरेच्या संबंधा वरवीं। म्हणटच जुजे ताजो बापूय नासलो, स्वर्गीचो बाप ताजो बापूय आसलो। वय ताजी आवय मोरी आसली कित्याक तिणें तिच्या कुसव्यान ताका 9 म्हयने धरून ताका ह्या संवसारान हाडलोलो। पूण भाव भयणीनो आतां जेजू व्हडलो जाला, तो आतां देवाचें उतर शिकयता, तो आतां घरा कडेन ना आनी आतां जेन्ना तो आपलें उतर शिकयता ताजी आवय मोरी आनी ताजे भाव भयणां थंयसर ताका मेळपाक येता। कित्याक कितले म्हयने कितले दीस आमी नोको, पूण ते आतां जेजूक मेळपाक येतात। आनी जेन्ना ती आतां जेजूक देव मंदिरान खंयसर आयज आमकां सजमणी ना खंयसर शिकयतालो, पूण जेन्ना ती येतात ती भायर थान एक कोणाक एका मनशाक धाडटा आनी म्हणटात मातशें जेजूक सांगात की ताजी आवय आनी ताजे भाव भयणां येयल्या म्हणून। म्हणटच जो मनीस जेन्ना येता जेजू कडेन आनी सांगता तुजी आवय आनी तुजे भाव आनी भयणां भायर आयल्यान तुका मेळपाक, जेजू कितें म्हणटा? जेजू कितें म्हणटा? म्हजी आवय कोण? म्हजे भाव कोण? भाव भयणीनो समजा आयज एक बाय आनी माय आपल्या भुरग्याक जो तांचे बरोबर रावना म्हणजे सर्वीस करता खंयसर दुसऱ्या गांवांत शिकता आनी ती खूब पयस थान येता ताका मेळपाक, आनी तो पूत आतां म्हणटा दुसऱ्यांक थंयसर हाजीर आसा म्हजो माय कोण, म्हजो पाय कोण, म्हजी भयणां कोण? भाव भयणीनो आनी ह्या पाय मायक कळत जाल्यार कितली दूख भोगतली। कित्याक त्या पाय मायन त्या भुरग्याक व्हड केला, इतलो मोगान व्हड केला, इतलो त्रास घेवन ताका मायन आपल्या कुसव्यान 9 म्हयने धरून ताका वयर काडला। आनी जेन्ना हो भुरगो हो हें भुरगें आपल्या आमिगांक जो थंयसर हाजीर आसा तांकां म्हणटा कोण म्हजो पाय, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव, आनी तांकां कळत जाल्यार तांकां दूख भोगतली। पूण आयज भाव भयणीनो जेन्ना जेजू अशीं उतरां म्हणटा आनी तो लोकांक सांगता आनी आयज आमी हें उतर आयकता, आमी हें उतर बरयलां त्या पवित्र आत्म्यान, तर जेजू कितें जबाब दिता? तो कितें करता? तो आपल्या शिसांक हात धरता, हात दाखोवन तांकां म्हणटा ही आसात म्हजी आवय, ही आसात म्हजे भाव। कारण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खोशी करता तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय। म्हणटच भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका जेजूची आवय जावंक जाय जाल्यार, जेजूचे भाव जावंक जाय जाल्यार, जेजूची भयणी जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी सर्गीच्या बापाची खोशी करूंक जाय। आनी सर्गीच्या बापाची खोशी म्हणल्यार कितले पाटी आमी म्हणटा देवाची खोशी जाल्यार जावं न्ही, देवाची खोशी जाल्यार तें जावं न्ही, कितले पाटी आमी फकत म्हणटा देवाची खोशी जाय जाल्यार। पूण भाव भयणीनो देवाची खोशी आनी देवाचें उतर जावन आसा एक। आमी कितले पाटी आमी जेन्ना मोरच्या न्ही पाय माय मोरच्या न्ही आमी एक आमची खोशी बरयता, वील बरयता आनी थंयसर आपल्या भुरग्यांक ह्या भुरग्याक हें बाट, त्या भुरग्याक तें घर, ह्या भुरग्याक तें गाडी, हें सगळें बरोवन आदवोगादा कडेन वचोन तें बरयता आनी तें आमी मेल्या उपरांत पाय माय मेल्या उपरांत तें भुरग्यांक फावो जाता। तेच भाशेन भाव भयणीनो जेजू ह्या संवसारान येयलो आपल्या सर्गीच्या बापाची
मोगाची खबर ताणे बरोवन दवरली पवित्र आत्म्या उदेशी. तो मेलो आमचे पासत, आतां तो सुरीच्या बापा कडेन गेला. आनी जेन्ना आमी त्या देवाच्या उतरा कडेन वेता, देवाची खोशी आनी देवाचें उतर जावन आसा एक, आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलत जाल्या आतां आमी देवाची भुरगीं जाता, देवाची आवय जाता, देवाच्यो भयणी जाता, देवाच्यो भाव जाता. आनी भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या फॅमिली भितर सोदता. कितले फाटी आमी सोदता, ही म्हजी पाव, हो म्हजो पाय, ही म्हजी माय, ही म्हजे भाव भयणां. कितले फाटी आमी ह्या संवसारान आमच्या पाय मायक आनी आमच्या पाय मायक आमच्या भाव भयणांक इतले आमी व्हडपण दिता. वय दिवंक जाय, पूण आमी जेन्ना जेजूचे भावार दवरता, आमी जेजूची देवाची भुरगीं जाता जेजूचे भावार धरून, तेन्ना आमी जेजूचे भाव भयणां आनी आवय जाता. खंय भाव भयणीनो, ताचे उतर पाळून, जेन्ना ताच्या उतराची सजमणी आमकां मेळटा, जे जेजून आमचे पासत खुरसार केलां, आपले रगत वारोयलां, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. जे ताणें आमकां शिकोवन दिल्या तें उतर आमी आयकता, ताजेर आमी खणून नियाळ कोत्ता, आमच्या मनाची नडसवणी कोत्ता, त्या उतरा प्रमाणे चलता. तेन्ना की भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या फॅमिलीन भितर सोदता, आमी देवाची भुरगीं जाता. कित्याक आमी देवाची खोशी कोत्ता. देवाची खोशी आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना तुमी आयज दिसपट्टेन देवाचें उतर आयकतात, हे मनान दवरात की केन्नाच आमी म्हणपाची गरज ना, देवाची खोशी जाल्यार, देवाची खोशी जावन आसा देवाचें उतर. ताणें आमकां बरोवन दवरलां, पवित्र पुस्तकाचेर ताणें बरोवन दवरलां आपलें उतर. तें उतर आमी पाळूंक जाय, आमच्या मनाची नडसवणी करूंक जाय, तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरूंक जाय. फकत मागणें केल्यार जायना, आमी तें उतर आमच्या काळजान दिसपट्ट्या जिवितान दवरूंक जाय. तें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान दवरून त्याचेर नियाळ करून, आमच्या मनाची नडसवणी करून, तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान करून पाळून, आतां की आमी खरेपणी जेजूक दाखयता की आमी ताच्या फॅमिलीन भितर सरल्या म्हणून, आमी ताजी भुरगीं म्हणून, आनी खरेपणी आमकां सगळें देवाचें फावो जातलें. आयज बाबू खेरीत भाशेन ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया, आनी हें उतर आमच्या काळजान रिगून, हें उतर करून आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सुरींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव